बोला पुंडलिक वरदे हरे विठ्ठल, पार्वतीपते हर हर महादेव, श्री लैराई माता की जय. गजर गायत धोंड भक्तगणांनी शिरगावची जात्रा मनयली. शिरगावची जात्रा ही धोंड भक्तगणां खातीर आनी होमखंडा खातीर गोंयांत तशीच गोंया भायर फामाद आसा. ह्या जात्रेक लोक आंगवण म्हण देवीच्या होमखंडाक लाकडाचे भरे दितात. पळयात शिरगावची जात्रा. आर्डिक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कॅमेरा बरो ना, झूम जावन पळय कांयच दिसना. जशें की तुमकां खबर आसा की मे एप्रील म्हयन्यान शिरगांवची जात्रा आसता. सो ती आजच्यान म्हणल्यार 30 एप्रीलच्यान स्टार्ट जाल्ली आसा. ही जात्रा तिथी प्रमाणे वैशाख शुक्ल पंचमीच्या दिसा जाता. ही 5 दिसां खातीर चालू आसता. आज पयले दीस आसा जात्रेचो. जशें की तुमकां दिसता बॅकग्रावंडान आमकां शिरगांवचें टेंपल दिसता. आज सकाळच्यान सगळे रिच्युअल स्टार्ट जाल्ले आसा. सकाळी चिरां म्हणून आसता सायबिणीची, ती भटाच्या घरा कडल्यान देवळान व्हरता. ताजे उपरांत सायबीण म्हणल्यार एक कळसाच्या रुपान आसता. ती तळयेचेर वता. थंय वचून जे धोंड आसता, भक्तगण आसता, तांच्यांनी उपास केलेलो आसता. एक 11 दीस ते 5 दीस पर्यंत सोहळा केल्लो आसता तांच्यांनी. सो तांकां ते प्रसाद बी दिता. आनी आज रातचे 12 उपरांत होमखंडाची प्रक्रिया स्टार्ट जातली. होमखंड म्हणल्यार इंगळ्यांचेर धोंड लोक आसता ते चलता.